आयताराच्या मिसाची वाचपां क्रिस्ता येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्सा पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आवेसवोर 60 आनी 1 वोळी 1 आनी 2 10 आनी 11 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक पापसोल्ल्यांक काळजांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका परगटूंक कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला। हांव सर्वेस्परा सोबें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोबें संतोशान भरला। फुलांच्या जेल्यान निटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगरान श्रिंगरायलोले एके उखले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो। तारोणाच्या आंगोसरांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायलो। जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात तशें सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो। देवाचें उतोरें अंतर गीत जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा म्हज्या तारखा देवा सोबें मुरगोडटा। ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो सोर बोलिस्तां म्हाका केली ओजापां पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव। जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा म्हज्या तारखा देवा सोबें मुरगोडटा। आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता। आपलो बोलिस्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान गर्व धरतल्यांक धांवडायता। जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा म्हज्या तारखा देवा सोबें मुरगोडटा। पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटितात ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा। भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता। जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा म्हज्या तारखा देवा सोबें मुरगोडटा। उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता। अब्रामाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा। जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा म्हज्या तारखा देवा सोबें मुरगोडटा। दुसरें वाचप बाग्योन पावलून तेजोलोनिकारांक बरयलेले पयलें चिठी वेलें वाचप अवेसवर 5 वोळी 16 ते 24। बाबा भयणीनो सदांच खुशाल रावात थांबोन आसतना मागणें करात जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय। आत्म्याचो सुवास दामून दवरिनाकात बाकणेची बेपर्वा करिनाकात पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोड सांबाळात सगले तरेचें वायट पयस करात। शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं। तुमकां पयल्यान तो विस्वासी आनी बासायला तें तोच शाती पावयतलो। देवाचें उतोरें उद्गार सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला सर्वेस्पराक जय। शुभ वर्तमान
जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेसवर 1 वोळी 6-8 आनी 19-28 देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव सगल्यांनी बाबाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो ही जुआंवाची गोवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेम थावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें ताणें ना म्हणलें ना ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय आनी तांणी ताका म्हटलें तूं कोण थोर ताणें ताका म्हटलें हांव एलायजा न्हय तूं प्रवादी बी आनी ताणें म्हटलें ना तेन्ना तांणी ताका म्हटलें अशें जाल्यार तूं कोण आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय जुआंवान म्हटलें इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक थाळो बोब मारता हो थाळो हांव तांकां फारिजेवांनी पाठयलोले तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय एलायजाय न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय जुआंवान प्रतिपाल केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दिता पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा तो म्हजे उपरांत येतलो पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना हे बेतानियेंत जॉर्दनाचे पोलतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान